सुभाष बाबा, हालीं आमी पळयता की जो मॅरिटायम वीक आहा तो चालू आसा आनी तेजे खातीर जी मॅरिटायम कॉन्फरन्स जी मुंबय जाली तेजे खातीर तुमी दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच दिगंबर कामत तुमी एटेंड केली ती. सो कशा तरेचे हे फूल प्रोजेक्ट आसतले आनी कितें कितें तेजे थ्रू गोंयाक फायदो जातलो? हो मॅरिटायम वीक आसा आनी कॉन्फरन्सीस आसात ती मुंबय जाल्ली आनी ताका म्हाका दिसता की खुबशे इंटरनॅशनल इन्वेस्टर्स ते पार्टिसिपेट जाल्ले आनीक इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय दी हॉनरेबल आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी आनी आयज थी आमचे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरूय त्या जाग्यार आसा. खूब मोठे कॉन्फरन्स, ज्या कॉन्फरन्सान भितर एक्सचेंज ऑफ बिजनस जाता, शिप बिल्डींग टॅक्नॉलॉजी आसा. सो आयज जशें टॅक्नॉलॉजी वाडटा त्या प्रमाणे आमकां शिप बिल्डिंगान भितर खूब मोठे प्रोग्रेस करपाचो स्कोप आसा. कारण आमचे भारतान भितर अनेक ज्यो हे आसात ओशियन आसात आनीक ताजो बरे प्रमाणान यूज फॉर कार्गो, फॉर टुरिजम, फॉर कनेक्टिविटी हे करपाक येता. म्हणूनच गोंयान म्हजो प्रयत्न आशिल्लो की आमकां एक वॉटर मेट्रो टॅक्सीज हो कॉन्सेप्ट हाडपा जाय आशिल्लो. कारण जे टुरिस्ट येतात तांकां जर खऱ्या अर्थान आमी आमच्या गोंयची सौंदर्य दाखयतले जाल्यार आमच्यो रिवर्स कांय जाग्यांनी किल्ल्यांक भितर म्हणजे फोर्ट्स आर कनेक्टेड, ताजे नंतर आमचे टेम्पल्स आसतली, आमचे चर्चीस आसतले, आमचे डोंगर्स आसतले आनी तातूंतल्यान न्हंय पास जातात, आमचे जे आयलंड्स आसात वेरियस ती सगळी एक फावटी कनेक्टिविटी मेळटली. म्हणजे आयलंडर्साक आमकां इजिली ह्या जाग्या वयल्यान त्या जाग्यार वचपाक मेळटलें, आमची कार्गो ट्रान्सपोर्ट जातले. म्हणजे अशा ह्या सगळ्या खातीर आमकां आमचे शोर्स आसात ते बरे तरेन तांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय, जेटीज करपाक जाय, रॅम्प करपाक जाय, जाणे करून जे आमचे रेवेन्यू डेव्हलपमेंट मॉडेल हो गोंयचो आसा आनी टुरिजम सेक्टरांतल्यान आमकां मॅक्झिमम घेवपाक जाय. तशेंच आमच्या लोकांक कनेक्टिविटी दिवपाक जाय, डिकंजेशन ऑन रोड जावपाक जाय. सो ह्या गोष्टी खातीर म्हजे प्रस्ताव हांगा एज अ मिनिस्टर फॉर रिवर एंड नॅविगेशन आमी खूब फावटी चर्चा केली. कोची मेट्रोक मेळ्ळे, केरळान वचून आमी खुबशे आमचे जे कोची मेट्रो आसात तांचे कडेन विनंती केली. हांव 3 फावटी आमचे युनियन मिनिस्टराकूय मेळ्ळो ह्या प्रोजेक्टाक लागून आनी ताचे नंतर द प्रोजेक्ट इज टेकींग शेप. आमचे म्हाका दिसता ह्याच हाजेर काल हांव जेन्ना गेलो तेन्ना वेरियस जे स्टेक होल्डर आसात तांचे कडेन आमच्यो मिटींग जाल्यो आनीक एक बरें वातावरण निर्मिती जाल्लें आसा. एकाच दिसाक बाकीचे हो प्रोजेक्ट सोडूनय आमकां गोंया खातीर म्हणजे 200 crores आमचे जे वॉटर रूट्स आसात किंवा रॅम्प्स आसात, जेटीज आसात ती इन्फ्रास्ट्रक्चर करपा खातीर आमकां मेळ्ळे. आनी आतां फुडलो जो प्रोजेक्ट आसा तो वॉटर मेट्रो. म्हणून आमी अनेक जाणां कडेन उलोवन ह्या शिप बिल्डींग इंडस्ट्री भितरय बी कितें इम्प्रूवमेंट जावपाक शकता. कारण संपूर्ण भारताचे 40% शेअर्स आसा म्हणजे तो डेव्हलपमेंट आसा शिपिंगाक तो आमच्या गोंया कडेन आसा. सो वेन वी हॅव 100 kilometers ऑफ नॅविगेबल रूट अँड वी हॅव नॉट एक्सप्लोर्ड दी टुरिजम इन टू इट. म्हणून आमकां हे टुरिजम, हे ट्रॅफिक डिकंजेशन, हे कार्गो हँडलिंग म्हणजे आमचे एखादे वेळ ह्या सायडीनसान कितें सामान पावोवपाचें आसा ह्या सगळ्या गोश्टींक आमकां ह्यो जेटी बांदपा खातीर बरे तरेन जातलें. म्हणून आमी परत एक फावटी वॉटर टॅक्सी म्हणजे पॅसेंजर टॅक्सी आमी करपाक पळयता. MOU सुद्दां सायन जाले आतां. MOU खूब विविध पार्टी मदीं जाल्ले आसा. आतां मेजर MOU आसा तो आमचे मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट विथ अदर्स, जातून भितर ते आमचे बर्थाचे डेव्हलपमेंट करतले आनी आमच्या इंडियेचे जे एक्सपोर्ट्स आसात ते वाडोवपा खातीर आसतले. सो खूब तरेचे पार्टनरींग आनी कोलॅबोरेशन इंटरनॅशनली गोंया बरोबर जाला.